गोंयचो मुखेलमंत्री तशेंच देशाचो आदलो रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकार आयतारा संवसाराक अंतारले। 63 वर्सां पिरायेचो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार फाटल्या वर्सभर दुयेसा कडेन झगडटालो। मनोहर पर्रीकारान आपली राजकीय कारकीर्द IITचें शिक्षण पुराय केल्या उपरांत 1994 भाजपांतल्यान गेले। पयलेच फावट गोंयची राजधानी पणजेंतल्यान आमदार म्हूण वेंचून आयल्या उपरांत भाजपान ताचेर विरोधी पक्ष मुखेलीपदाची जबाबदारी सोपयली। तेन्नाच्यान तांणी गोंयांत भाजप पक्ष तशेंच गोंयच्या प्रशासनान आपलो दरारो दवरिल्लो। विरोधी पक्ष मुखेली म्हूण तांणी गोंयकारांच्या हिता खातीर सरकाराच्या विरोधांत जायत्या प्रश्नांचेर आवाज करून गोंयकारां खातीर वावुरलो। गोंयचें दोनदां मुखेलमंत्रीपद सांबाळ्ळ्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन ताका गोंयचें मुखेलमंत्रीपद सोडून केंद्रांत व्हरून केंद्र सरकारान रक्षा मंत्रीपद दिलें। 2016 जाल्ल्या गोंय विधानसभा वेंचणुकेंत भाजपाचे कमी आमदार वेंचून आयिल्ल्यान गोंयांत भाजपाचें सरकार सत्तेचेर आसचें म्हूण तडजोडी करचें पडलें आनी ताका परतून गोंयच्या राजकारणांत येवचो पडलो। गोंयांत मनोहर पर्रीकाराच्या मुखेलपणा सकयल युतीचें सरकार सत्तेचेर आयलें। मात कांय म्हयने जातकच मनोहर पर्रीकाराची भलायकी बिगडली आनी तेन्नाच्यान ते पॅनक्रियाटीक कॅन्सराच्या दुयेसा कडेन झगडटाले। शेनवारा ताची भलायकी खूबच बिगडिल्ल्यान शेनवारच्यान ताचेर दोतोरांनी उपचार करप चालूच आसले। मात आयतारा सांजे म्हळ्यार तांणी निमणो स्वास घेवन संवसाराक कायमचो सुशेग घेतलो। मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या दुखाची खबर कळटकीच गोंयांतल्यान कार्यकर्ते आनी लोकांची गर्दी थाळगांवां जावपाक लागली। गोंयची राज्यपाल मृदुला सिन्हा रातींच पर्रीकाराच्या घरा कडेन पावली। भाजपाचे आमदार मंत्री पावले। गोंयचो मुखेलमंत्री तशेंच देशाचो आदलो रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकार आयतारा संवसाराक अंतारले। 63 वर्सां पिरायेचो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार फाटल्या वर्सभर दुयेसा कडेन झगडटालो। मनोहर पर्रीकारान आपली राजकीय कारकीर्द IITचें शिक्षण पुराय केल्या उपरांत 1994 भाजपांतल्यान गेले। पयलेच फावट गोंयची राजधानी पणजेंतल्यान आमदार म्हूण वेंचून आयल्या उपरांत भाजपान ताचेर विरोधी पक्ष मुखेलीपदाची जबाबदारी सोपयली। तेन्नाच्यान तांणी गोंयांत भाजप पक्ष तशेंच गोंयच्या प्रशासनान आपलो दरारो दवरिल्लो। विरोधी पक्ष मुखेली म्हूण तांणी गोंयकारांच्या हिता खातीर सरकाराच्या विरोधांत जायत्या प्रश्नांचेर आवाज करून गोंयकारां खातीर वावुरलो। गोंयचें दोनदां मुखेलमंत्रीपद सांबाळ्ळ्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन ताका गोंयचें मुखेलमंत्रीपद सोडून केंद्रांत व्हरून केंद्र सरकारान रक्षा मंत्रीपद दिलें। 2016 जाल्ल्या गोंय विधानसभा वेंचणुकेंत भाजपाचे कमी आमदार वेंचून आयिल्ल्यान गोंयांत भाजपाचें सरकार सत्तेचेर आसचें म्हूण तडजोडी करचें पडलें आनी ताका परतून गोंयच्या राजकारणांत येवचो पडलो। गोंयांत मनोहर पर्रीकाराच्या मुखेलपणा सकयल युतीचें सरकार सत्तेचेर आयलें। मात कांय म्हयने जातकच मनोहर पर्रीकाराची भलायकी बिगडली आनी तेन्नाच्यान ते पॅनक्रियाटीक कॅन्सराच्या दुयेसा कडेन झगडटाले। शेनवारा ताची भलायकी खूबच बिगडिल्ल्यान शेनवारच्यान ताचेर दोतोरांनी उपचार करप चालूच आसले। मात आयतारा सांजे म्हळ्यार तांणी निमणो स्वास घेवन संवसाराक कायमचो सुशेग घेतलो। मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या दुखाची खबर कळटकीच गोंयांतल्यान कार्यकर्ते आनी लोकांची गर्दी थाळगांवां जावपाक लागली। गोंयची राज्यपाल मृदुला सिन्हा रातींच पर्रीकाराच्या घरा कडेन पावली। भाजपाचे आमदार मंत्री पावले। गोंयचो मुखेलमंत्री तशेंच देशाचो आदलो रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकार आयतारा संवसाराक अंतारले। 63 वर्सां पिरायेचो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार फाटल्या वर्सभर दुयेसा कडेन झगडटालो।
मनोहर पर्रीकारान आपली राजकीय कारकीर्द IITचे शिक्षण पुराय केल्या उपरांत 1994 भाजपांतल्यान केली. पयलेच फावट गोंयची राजधानी पणजेंतल्यान आमदार म्हूण वेंचून आयल्या उपरांत भाजपान ताचेर विरोधी पक्ष मुखेलीपदाची जबाबदारी सोपयली. तेन्नाच्यान तांणी गोंयांत भाजप पक्ष तशेंच गोंयच्या प्रशासनान आपलो दरारो दवरिल्लो. विरोधी पक्ष मुखेली म्हूण तांणी गोंयकारांच्या हिता खातीर सरकाराच्या विरोधांत जायत्या प्रश्नांचेर आवाज करून गोंयकारां खातीर वावुरलो. गोंयचें 2दा मुखेलमंत्रीपद सांबाळ्ळ्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन ताका गोंयचें मुखेलमंत्रीपद सोडून केंद्रांत व्हरून केंद्र सरकारांत रक्षा मंत्रीपद दिलें. 2016 जाल्ल्या गोंय विधानसभा वेंचणुकेंत भाजपाचे कमी आमदार वेंचून आयिल्ल्यान गोंयांत भाजपाचें सरकार सत्तेचेर आसचें म्हूण तडजोडी करचें पडलें आनी ताका परतून गोंयच्या राजकारणांत येवचें पडलें. गोंयांत मनोहर पर्रीकाराच्या मुखेलपणा सकयल युतीचें सरकार सत्तेचेर आयलें. मात कांय म्हयने जातकच मनोहर पर्रीकाराची भलायकी बिगडली आनी तेन्नाच्यान ते पॅनक्रियाटीक कॅन्सराच्या दुयेंसा कडेन झगडटाले. शेनवारा ताची भलायकी खूबच बिगडिल्ल्यान शेनवारच्यान ताचेर दोतोरांनी उपचार करप चालूच आसले. मात आयतारा सांजे म्हळ्यार तांणी निमणो स्वास घेवन संवसाराक कायमचो सुशेग घेतलो. मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या दुखाची खबर कळटकीच गोंयांतल्यान कार्यकर्त्या आनी लोकांची गर्दी थाळगांवां जावपाक लागली. गोंयची राज्यपाल मृदुला सिन्हा रातींच पर्रीकाराच्या घरा कडेन पावली. भाजपाचे आमदार मंत्री पावले. गोंयचो मुखेलमंत्री तशेंच देशाचो आदलो रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकार आयतारा संवसाराक अंतारले. 63 वर्सां पिरायेचो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार फाटले वर्सभर दुयेंसा कडेन झगडटालो. मनोहर पर्रीकारान आपली राजकीय कारकीर्द IITचें शिक्षण पुराय केल्या उपरांत 1994 भाजपांतल्यान केली. पयलेच फावट गोंयची राजधानी पणजेंतल्यान आमदार म्हूण वेंचून आयल्या उपरांत भाजपान ताचेर विरोधी पक्ष मुखेलीपदाची जबाबदारी सोपयली. तेन्नाच्यान तांणी गोंयांत भाजप पक्ष तशेंच गोंयच्या प्रशासनान आपलो दरारो दवरिल्लो. विरोधी पक्ष मुखेली म्हूण तांणी गोंयकारांच्या हिता खातीर सरकाराच्या विरोधांत जायत्या प्रश्नांचेर आवाज करून गोंयकारां खातीर वावुरलो. गोंयचें 2दा मुखेलमंत्रीपद सांबाळ्ळ्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन ताका गोंयचें मुखेलमंत्रीपद सोडून केंद्रांत व्हरून केंद्र सरकारांत रक्षा मंत्रीपद दिलें. 2016 जाल्ल्या गोंय विधानसभा वेंचणुकेंत भाजपाचे कमी आमदार वेंचून आयिल्ल्यान गोंयांत भाजपाचें सरकार सत्तेचेर आसचें म्हूण तडजोडी करचें पडलें आनी ताका परतून गोंयच्या राजकारणांत येवचें पडलें. गोंयांत मनोहर पर्रीकाराच्या मुखेलपणा सकयल युतीचें सरकार सत्तेचेर आयलें. मात कांय म्हयने जातकच मनोहर पर्रीकाराची भलायकी बिगडली आनी तेन्नाच्यान ते पॅनक्रियाटीक कॅन्सराच्या दुयेंसा कडेन झगडटाले. शेनवारा ताची भलायकी खूबच बिगडिल्ल्यान शेनवारच्यान ताचेर दोतोरांनी उपचार करप चालूच आसले. मात आयतारा सांजे म्हळ्यार तांणी निमणो स्वास घेवन संवसाराक कायमचो सुशेग घेतलो. मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या दुखाची खबर कळटकीच गोंयांतल्यान कार्यकर्त्या आनी लोकांची गर्दी थाळगांवां जावपाक लागली. गोंयची राज्यपाल मृदुला सिन्हा रातींच पर्रीकाराच्या घरा कडेन पावली. भाजपाचे आमदार मंत्री पावले. गोंयचो मुखेलमंत्री तशेंच देशाचो आदलो रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकार आयतारा संवसाराक अंतारले. 63 वर्सां पिरायेचो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार फाटले वर्सभर दुयेंसा कडेन झगडटालो. मनोहर पर्रीकारान आपली राजकीय कारकीर्द IITचें शिक्षण पुराय केल्या उपरांत 1994 भाजपांतल्यान केली. पयलेच फावट गोंयची राजधानी पणजेंतल्यान आमदार म्हूण वेंचून आयल्या उपरांत भाजपान ताचेर विरोधी पक्ष मुखेलीपदाची जबाबदारी सोपयली.
तेन्नाच्यान तांणी गोंयांत भाजप पक्ष तशेंच गोंयच्या प्रशासनान आपलो दरारो दवरिल्लो. विरोधी पक्ष मुखेली म्हूण तांणी गोंयकारांच्या हिता खातीर सरकाराच्या विरोधांत जायत्या प्रश्नांचेर आवाज करून गोंयकारां खातीर वावुरलो. गोंयचें दोनदा मुखेलमंत्रीपद सांबाळ्ळ्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन ताका गोंयचें मुखेलमंत्रीपद सोडून केंद्रांत व्हरून केंद्र सरकारान रक्षा मंत्रीपद दिलें. 2016 जाल्ल्या गोंय विधानसभा वेंचणुकेंत भाजपाचे कमी आमदार वेंचून आयिल्ल्यान गोंयांत भाजपाचें सरकार सत्तेचेर आसचें म्हूण तडजोडी करचें पडलें आनी ताका परतून गोंयच्या राजकारणांत येवचो पडलो. गोंयांत मनोहर पर्रीकाराच्या मुखेलपणा सकयल युतीचें सरकार सत्तेचेर आयलें. मात कांय म्हयने जातकच मनोहर पर्रीकाराची भलायकी बिगडली आनी तेन्नाच्यान ते पॅनक्रियाटीक कॅन्सराच्या दुयेंसा कडेन झगडटाले. शेनवारा ताची भलायकी खूपच बिगडिल्ल्यान शेनवारच्यान ताचेर दोतोरांनी उपचार करप चालूच आसले. मात आयतारा सांजे म्हळ्यार तांणी निमणो स्वास घेवन संवसाराक कायमचो सुशेग घेतलो. मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या दुखाची खबर कळटकीच गोंयांतल्यान कार्यकर्त्या आनी लोकांची गर्दी थाळगांवां जावपाक लागली. गोंयची राज्यपाल मृदुला सिन्हा रातींच पर्रीकाराच्या घरा कडेन पावली. भाजपाचे आमदार मंत्री पावले. गोंयचो मुखेलमंत्री तशेंच देशाचो आदलो रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकार आयतारा संवसाराक अंतारले. 63 वर्सां पिरायेचो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार फाटल्या वर्सभर दुयेंसा कडेन झगडटालो. मनोहर पर्रीकारान आपली राजकीय कारकीर्द IITचें शिक्षण पुराय केल्या उपरांत 1994 भाजपांतल्यान केली. पयलेच फावट गोंयची राजधानी पणजेंतल्यान आमदार म्हूण वेंचून आयल्या उपरांत भाजपान ताचेर विरोधी पक्ष मुखेलीपदाची जबाबदारी सोपयली. तेन्नाच्यान तांणी गोंयांत भाजप पक्ष तशेंच गोंयच्या प्रशासनान आपलो दरारो दवरिल्लो. विरोधी पक्ष मुखेली म्हूण तांणी गोंयकारांच्या हिता खातीर सरकाराच्या विरोधांत जायत्या प्रश्नांचेर आवाज करून गोंयकारां खातीर वावुरलो. गोंयचें दोनदा मुखेलमंत्रीपद सांबाळ्ळ्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन ताका गोंयचें मुखेलमंत्रीपद सोडून केंद्रांत व्हरून केंद्र सरकारान रक्षा मंत्रीपद दिलें. 2016 जाल्ल्या गोंय विधानसभा वेंचणुकेंत भाजपाचे कमी आमदार वेंचून आयिल्ल्यान गोंयांत भाजपाचें सरकार सत्तेचेर आसचें म्हूण तडजोडी करचें पडलें आनी ताका परतून गोंयच्या राजकारणांत येवचो पडलो. गोंयांत मनोहर पर्रीकाराच्या मुखेलपणा सकयल युतीचें सरकार सत्तेचेर आयलें. मात कांय म्हयने जातकच मनोहर पर्रीकाराची भलायकी बिगडली आनी तेन्नाच्यान ते पॅनक्रियाटीक कॅन्सराच्या दुयेंसा कडेन झगडटाले. शेनवारा ताची भलायकी खूपच बिगडिल्ल्यान शेनवारच्यान ताचेर दोतोरांनी उपचार करप चालूच आसले. मात आयतारा सांजे म्हळ्यार तांणी निमणो स्वास घेवन संवसाराक कायमचो सुशेग घेतलो. मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या दुखाची खबर कळटकीच गोंयांतल्यान कार्यकर्त्या आनी लोकांची गर्दी थाळगांवां जावपाक लागली. गोंयची राज्यपाल मृदुला सिन्हा रातींच पर्रीकाराच्या घरा कडेन पावली. भाजपाचे आमदार मंत्री पावले. गोंयचो मुखेलमंत्री तशेंच देशाचो आदलो रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकार आयतारा संवसाराक अंतारले. 63 वर्सां पिरायेचो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार फाटल्या वर्सभर दुयेंसा कडेन झगडटालो. मनोहर पर्रीकारान आपली राजकीय कारकीर्द IITचें शिक्षण पुराय केल्या उपरांत 1994 भाजपांतल्यान केली. पयलेच फावट गोंयची राजधानी पणजेंतल्यान आमदार म्हूण वेंचून आयल्या उपरांत भाजपान ताचेर विरोधी पक्ष मुखेलीपदाची जबाबदारी सोपयली. तेन्नाच्यान तांणी गोंयांत भाजप पक्ष तशेंच गोंयच्या प्रशासनान आपलो दरारो दवरिल्लो. विरोधी पक्ष मुखेली म्हूण तांणी गोंयकारांच्या हिता खातीर सरकाराच्या विरोधांत जायत्या प्रश्नांचेर आवाज करून गोंयकारां खातीर वावुरलो. गोंयचें दोनदा मुखेलमंत्रीपद सांबाळ्ळ्या उपरांत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन ताका गोंयचें मुखेलमंत्रीपद सोडून केंद्रात व्हरून केंद्र सरकारान रक्षामंत्रीपद दिलें. 2016 जाल्ल्या गोंय विधानसभा वेंचणुकेन भाजपाचे कमी आमदार वेंचून आयिल्ल्यान गोंयांत भाजपाचें सरकार सत्तेचेर आसचें म्हूण तडजोडी करचें पडलें आनी ताका परतून गोंयच्या राजकारणांत येवचो पडलो. गोंयांत मनोहर पर्रीकाराच्या मुखेलपणा सकयल युतीचें सरकार सत्तेचेर आयलें. मात कांय म्हयने जातकच